गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तो सकाळचे 6 जाल्ली आसा आणि हांव येयला किचनान ब्रेकफास्ट करपाक रितिकाक टिफिनाक. सो आयज हांव करता पाव पकोडा. नॉर्मली ब्रेड पकोडा आयकला आसतले, सो आयज हांव करता पाव पकोडा. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कप बेसन घेतला, मीठ घातला, मागीर चिली थोडेशें घातला, मागीर कोथिंबीर, कांदो आनी कॅरट घालप हें ऑप्शनल आसलें म्हणून घातलें हांवें. अशें भुरग्यांक बरें न्ही खावपाक, ताका लागून तो सगळें घातलेलें आसा. उदक घालून न्ही आमकां एक बॅटर रेडी करून घेवंक जाय. चडूय दाट नाका, चडूय पातळू नाका, हें पळयात मिडियम कन्सिस्टन्सी. ओके, सो बरें हें मिक्स करून जाल्लें आसा. तुमकां जाय जाल्यार पाव नाजाल्यार ब्रेडूय तुमी घेवं शकता आनी तुमकां जाय तशें तुमी कट्स करूं शकता. हांवें न्ही अशें हें लांबसर कट करून घेतलां. सो पाव वांगडा न्ही खावंक बरें लागता. सो ब्रेडा म्हाका तितलें आवडना. इफ तुमी ब्रेड घेता जाल्यार फूल ब्रेड घेयात, स्लायस ब्रेड, आनी बॅटरान तुमी डीप करूं शकता. सो पाव आसलेले सो करया म्हटलें. सदांच सकाळचें कितें करप आसता न्ही टिफिनाक हें टेंशन आसता. ओके, सो कायल दवरला हांवें, तेल घातलां थोडेंशें आनी पाव हांवें तें बॅटरान डीप केला आनी कायलींक घातला. तुमी जाय जाल्यार डीप फ्राय करूं शकता. हांवें हांगा शॅलो फ्राय केला. सकाळचें न्ही आमगे डीप फ्राय बीन केलेलें न्ही कोण खायना, कित्याक चड ऑयली बी न्ही सकाळचें आमी खायना. सो हांव जेन्नाय हें ब्रेड पकोडा करता न्ही, म्हणजे पाव पकोडा, अहेंच करता हांव शॅलो फ्राय. आनी ताका बरें दोनी सायड बीन सगळें ताका न्ही बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आपल्या आनी फ्लेम आहा पळय लो दवरात. ते लो फ्लेमीन न्ही आमकां दोनी सायड मागीर सायड्स बीन आसता पळय थंय बरें फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हें खावपाक न्ही एकदम बरें लागता. सो डीप फ्राय करपाची गरज ना, शॅलो फ्रायन केलें सुद्दां हें बरें लागता. आनी सायडीन बी ताका बरें फ्राय करून घेयात. आनी ग्रीन चटणी आसता तुमी ग्रीन चटणी वांगडा खावं शकता. सो हांव न्ही रितिकाक न्ही टोमॅटो कॅचअप वांगडा ताका दितलें आनी आमी बी टोमॅटो कॅचअप वांगडा खातात आनी आमकां न्ही खूब बरें लागता हें. सो हें पळयात ताका दिलां हांवें टोमॅटो कॅचअप आनी तें टिफीन पॅक करता आनी थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके, चला. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? हय हाय ही पळय बडबडटा. हाय हाय. सो जालें आमचें घरचें सगळें कामां, घरचें रुटीन. सकाळीं ब्रेकफास्ट केलेलो हांवें ते ब्रेड पकोडा, तुमी ट्राय करात. ओके, सो आतां आमी वयता डॉक्टरा कडेन. आयज आसा अपॉयंटमेंट, म्हणजे आयज चॅकअप आसा. सो जालें 4 मंथ कंप्लीट. सो आयज अपॉयंटमेंट आसा. सो कालूच हांवें नंबर घेवन दवरला. सो नंबर सेकंड मेळ्ळा आमकां. आनी आत्तां जस्ट कॉल केला मी डॉक्टर आयला की आमकां लागीं आहा न्ही, नाजाल्यार तो वचून बसचें पडटा, ताका लागून वार येता मागीर. सो तो आयले की हांगच्यान भायर सरता आमी, जस्ट लागींच आहा तें. आयज मम्मीकूय व्हरता, तिकाय मातशें थंडी जाला न्ही, खोकता बीन. हो काल डॉक्टरा वचून आयलो, मेडिसीन सिरप बीन घेवन येयला. सो आतां मम्मी आयज दाखोवंक जाय. सो पळोवया खंय दाखोवया तिका. थंय JMJन तुका डॉक्टर बरें आसता, थंडीचे बीन डॉक्टर आसता थंयसर. ओके, सो डॉक्टर आयला खंय आतां भायर सरता आमी. चला, जे रुटीन कितें आहा तें बारीक बारीक केलें, झाडू मारले, शावर घेतले आनी येयले. ओके, तर या न्ही. चला, ते एक बरें आहा, म्हणजे आमकां JMJ हॉस्पिटल लागीं आहा न्ही, तें मातशें बरें पडटा. चल या भायर सरता आमी. चला आतां हें हाडला, कितें म्हणटा कशें ना बॉलिनाज न्ही, बॉलिनाज खंयचे हाडले तुवें? मिस्टर बेकरी 1922 पेंजीम. म्हाका हें करूंक जाय दिसता. हांव ट्राय करतलें, रेसिपी येतलें, पण केन्ना करूंक ना हांवें, खाला भरपूर. सो दिस टायम हांव ट्राय करतलें बॉलिनाज. पळोवया कशें जाता तें. चल या. भायर सामकें कडक वत, शी कडक सामकें. गाडी कितली धूळ जाला पळय. वॉश करून भायर आउटडोर गाणी. आनी परवरीचे ते फ्लायओव्हर करता पळय थंयचे धूळ अर्दी हांगा येता. हांवें सगळ्यांची गाडी न्ही सामकें धूळ सारकें. धुवपाकच सुरू नाका आतां. शू न्ही आपली गाडी आपण धुता. इफ केन्ना इमर्जन्सी आसल्यारूच तो दिता धुवपाक, नाल्यार आपूण वॉश करता गाडी. पण खूब हें जाला, खूब दाट जाला, तांबड जाला. ओके, चला भायर सरला आमी. सो JMJ हॉस्पिटल बरें डेकोरेट केला. क्रिसमस न्ही, हें पळयात. मम्मी म्हणटा बरें केला खंय हॉस्पिटल. आतां हें सगळें न्ही चेंजीस केला हेंच्यांनी. पयलीं हें सगळें नासलेलें. सो आतां सगळें न्यू केलां हेंच्यांनी. हें पळयात बसपाक बीन. आनी बरें डेकोरेशन केलां. हें पळयात वयर बीन. सो बसला आमी नंबर 2. 2 नंबर.
ओके सो खबर ना आता कोण गेला दिसता एक गेला 1 नंबर गेला नंबर 2 रोखड्यातले आईस न्ही जरा अशी वेट करचे पडटा आता जस्ट डॉक्टर मेळ्ळो आमकां सो जालें आमचें आयज हें दिलें म्हाका टीटी इंजेक्शन लास्ट टायम गेल्ले पळय तेन्ना एक दिलें आनी आयज एक दिलें सो 2 टीटी इंजेक्शन जालें म्हजें सो मम्मीक आतां दुसऱ्या डॉक्टरा व्हरता कित्याक खबर हांगासर डॉक्टर आसा JMG हॉस्पिटलान पण मम्मीक नंबर कितले मेळ्ळा 17 आनी तो विनायक भट म्हणून डॉक्टर आहा तो खूब टायम लागता आमी इतलो टायम कोण बसतलो सो हांगासर एक डॉक्टर आसा आमचो रेग्युलर प्रभू तेडे मातशें वयता तो लास्ट टायम हांव तेडेच गेल्लो आमी तेडेच वयता प्रभू कडेन थंडी बीन जाल्यार सो मम्मी आतां येयलात न्ही थंय वयता आमी जालें म्हाजें डॉक्टरा विचारलें हांवें डॉक्टर कितें जीव म्हणजे कितें खावू सगळें खालें आतां सगळें खा खंय सो डॉक्टरान म्हाका एक चार्ट दिला ते चार्ट तुमकां दाखयता हांव म्हणजे तुमकांय कळोंक जाय न्ही खंयच्या टायमार कितें खावंक जाय कितें सारकें बरयलां ओके सो तुमकां दाखयता हांव मागीर घरा गेली की आतां वयता आमी डॉक्टरा कडेन ओके चला सो लोक कोण ना न्ही गे थोडे ना लोक चला सो जस्ट पावली आमी पावले भूक लागले हें खालें हांवें बॉलिनात आनी येताना हांव शॉपार गेल्लें हांव मशरूम हाडपाक रितू लागला पिझ्झा कर म्हणून सो आयज हांव करचें ना गे आयज व्हिडिओ व्हडले जातले फाल्यां करता हांव मशरूम हाडला हांवें आनी फ्रेश पालक आसलेले पालक तरी खावंकूच ना हांवें आतां पर्यंत मेथी खाला शेपू खाला आनी तांबडी खाला हांवें पालक खावना पालक पळय फाल्यां कितें करया म्हटलें पालक म्हाका अशें पालक पनीर अशें म्हाका आवडटा बरें आसता तें मागीर लसुणी पालक बरें तेका लसणाचो फोण्ण मारपाचें हाडलें हांवें ओके सो मम्मी दाखयलें हांवें डॉक्टरा कडेन डॉक्टर पावल्यार तिका चॅस्टाक कफ भरला खंय तेका न्ही मम्मीक आनी शिणोताक न्ही केन्नाय थंडी येता न्ही तांकां कफ भायर येना भितरूच उरता तांकां तो प्रॉब्लम सो दाखोवन येयलें मेडिसीन दिला सो मम्मीक दिला मेडिसीन सिरप बीन दिला ओके सो जालें ओके सो आयज मात दिला टीटी इंजेक्शन आनी डॉक्टरान हांगा विचारलें न्ही हांवें म्हणजे कितें खावंक जाय डॉक्टर म्हणपाक आपूण तुका एक चार्ट दिता पण रिट्यू टायमार म्हाका डॉक्टरान अशें कांय चार्ट बीन दिवंक नासलेलें ओके सो हांगासर हें पळयात चार्ट दिला तुमकां हांव मातशें रीड करून सांगता एक टायम तुमकांय मातशें गरज पडटलें ओके सो आतां नेक्स्ट म्हाका आपयला 2 वीक म्हाका जानेवारी 7 नेक्स्ट अपॉयंटमेंट आसा आनी हार्टबीट तुमकां दाखयता म्हणजे डॉक्टर चॅक करतालो न्ही हार्टबीट भुरग्याचे तर शिवाय ताणें बारीकशी एक व्हिडिओ घातला हे घालता मागीर ओके आयकात ओके सो तुमकां सांगता डायट फॉर प्रेग्नंट वुमन ओके डॉक्टरान म्हाका तशें दिला तें तुमकां हांव मातशें शेअर करता सो एज यू वेकअप जाल्यार तूं उठ्ठा पळय रातचें भिजत दवर म्हटलां हांगा ब्लॅक रेझीन काळे द्राक्ष आसता पळय 4 आलमंड 3 वॉलनट 1 ओके सोक ओवरनायट ते उठल्या बरोबर खावंक जाय खंय मागीर ब्रेकफास्टाक कितें उपमा विथ वेजिटेबल्स बेश्टे उपमा करप ना बेश्टे वेजिटेबल्स घालून उपमा शेवया 1 प्लेट मागीर चपाती भाजी मागीर च्या हांगा दिवंक ना बरोवपाक म्हणजे च्या हांगा बरोवंक ना 1 ग्लास दूद पी म्हटल्यार हळद घालून आनी बॉयल्ड एग सो हें आसा ब्रेकफास्ट मिड मॉर्निंग म्हणजे मदीं ब्रेकफास्ट जालें की मदीं 12-1 सुमार अशें 11-12 अशें फ्रुट्स खंयचे तुमचे चॉयस फ्रुट्स तुमी खावं शकता मागीर लंचाक दिला हांगासर 1 बाउल रायस वेजिटेबल 1 कटोरी म्हणजे 1 वाटी फिश 2 पीस ओके चिकन 1 पोर्शन आनी दाल रायता कितें आहा तें हें जालें लंच मागीर टी टायमार न्ही सत्व कर म्हटलां तिजाण सत्व नाजाल्यार मुगाचें कण्ण नाल्यार रवा पोरेज ओके इतलें खंयचें एक करून खावं शकता सो डिनर 8:30 भितर करूंक जाय म्हटल्यार 8:30 रायस फिश ओके चिकन वेजिटेबल येस एनी ओके रायस दाल वेजिटेबल अशें खावपाचें ओके सो एज पर दीस चार्ट म्हणजे आतां फॉलो करतलें हांव सो सकाळचें म्हाका च्या नाल्यार जायना सो हांगा सकाळीं 1 ग्लास दूद म्हटलां मागीर रातचें हांगासर डॉक्टर म्हणपालो दूद रातचें पिनाका म्हणपालो सकाळचें 1 ग्लास पिता पळय तेंच पुरो म्हणपालो सो पळयता कशें कितें आसा तें सो सकाळचें पितलें हांव एक सकाळीं म्हाका च्या जाय आशिल्ली ना केन्ना जाय अशी दिसता म्हाका सो आसूं सकाळचें 1 ग्लास दूद पितलें हांव हळद घालून नाल्यार केसर घालून पिल्यार कांय प्रॉब्लेम ना ओके सो हो असो चार्ट आसा सो म्हटल्यार तुमकां शेअर करया म्हणून आनी कांय ना सगळें बरें आहा म्हटलां बेबी बीन किक मारता काय म्हणपा आलो ना आजून पर्यंत म्हाका तशें कांय फील येयना किक मारता बीन अशें सो ताका लागून ओके सो आतां जेवणाची तयारी सुंगटाची हुमण करता आमी अंडा आसलेले 2च हांवें म्हटलें बॉयल करता पप्पाली म्हाका नाका बॉयल नाका म्हटलें अंडा भुर्जी आसलेली म्हाका मातशें जेवण बरें वयता
सो म्हटलें अंडा भुर्जी धरून अंडा धरून अंडा घालून भुर्जी करतले हांव. सांजचो मेशी वाडटलो. सुंगटां आसलेलें आनी काय अशें नुस्तें बिस्तें हाडूंक वचोंक ना. ओके. आनी पयर हांवें तें एक रिबन हाडलेलें न्ही स्टेशनरीसून, ते बॉटलाक हांवें तें लायलां दाखयता तुमकां. हे पळय अशें बॉटलाक न्ही हांवें लायलां. हे धाकटे बॉटल आसलें म्हाजे ग्लास बॉटल, ताका हांवें रावंड रावंड केलां पळय. बरी दिसता. ओके. सो चिंतलेली की आयज पिझ्झा करया म्हणून व्हिडिओ व्हडले जातले. म्हाका तो एक सेपरेटूच व्हिडिओ करूंक जाय. तुमकां हांव पिझ्झा शेअर करता जशें हांव करता. ओके. सो फाल्यां करतलें हांव, आयज करचें ना. ओके. म्हणजे कपडे बीन चेंज करता. ओके. ऋतू आले की मागीर तुमकां मेळटा हांव. ओके. चला. तो जस्ट न्ही रायस ऑर्डर केले 10 किलो. आणि पयलीं न्ही जिरा रायसान 5 kg तर न्ही जिरा पॅकेट, सासवांचे पॅकेट बी आसताले. एक्चुअली काल कितें जालें, आतां ती 8 दीस जाले शिव सामको बिजी आसा. सो मंडे न्ही म्हजी भयण बी येतली. सो 8 दीस बिजी आसा. खंय सामान हाडपाक या म्हटल्यार, खंय बागेदारांक या म्हटल्यार, डेफरन्स या म्हटल्यार टायम ना. सो फर्स्ट टायम न्ही काल हांवें ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केलें. फर्स्ट टायम हांव केन्ना अशें ब्लिंकिटांतल्यान बी ऑर्डर करूं ना. फर्स्ट टायम काल ऑर्डर केलें हांवें. वांगी, मागीर कितें आनी कितें केलें, वांगी, पेरू, 1-2 पेरू एक ऑर्डर केले हांवें. केळी, टोमॅटो, कांदे, बटाट. आनी सामकें बरें येयलां. अशें कांय अशें डॅमेज जाला, केळी मातशें काळे पडला अशें कांय ना. म्हाका तेजें खूब आवडलें. सो शिव म्हणपाक लागलो जेन्ना आपूण नासता न्ही घरा कडेन तेन्ना तूं ऑर्डर कर इमर्जन्सी. सो बरें जालें आं, बरें येता. आनी 400 रुपया बील जालें म्हाजें. चड कांय ना. कांदे, टोमॅटो, बटाट, पेरू आनी केळी इतलेंच. सो तेज्या वांगडा म्हाका कोथमीर फ्री मेळ्ळें. सो बरें आहा. पेरू बी सामकें बरें येयलां. म्हणजे सांगू की तुमकां केळी बी अशें कांय अशें डॅमेज जावंक ना. काळे बिळे पडला अशें कांय ना. ऑलरेडी केळी खावन जालें आमचें. आनी पेरू हांवें 2 ऑर्डर केल्ले. मातशें हेंचे एक 5-10 रुपया अशें चड आसता. पण आसूं केन्ना इमर्जन्सी बीन हाडून घरा दिता. खरेंच आं, बरें आसलें तेंचें ब्लिंकीट. आतां नेक्स्ट टायम केन्ना म्हाका जाय न्ही हांव ब्लिंकीटांतल्यान ऑर्डर करतलें. इमर्जन्सी इमर्जन्सी केन्ना शिव ना जाल्यार तेन्ना हांव ऑर्डर करतलें डायरेक्ट घरा कडेन. आनी 10 मिनटां हाडून दितात. काय कशें काय कळत ना म्हाका. रोखडेच 10 मिनटां हाडून दितात. ओके. सो रायस हाडया म्हटल्यार बागेदारान या म्हटल्यार शिवाय टायम ना. सो मंडे तिमी येता. रायस सोंपलेले. सो ओके. चला. मेथी मेथी खंय पालक न्ही मातशें हांव क्लीन करता. म्हणजे पानां बिनां काडून न्ही ताका फ्रिजीन दवरता. फाल्यां करतलें हांव. ओके. मागीर मेळटा तुमकां. चला. करता हांगा सुंगटाचें हुमण आनी हें ताल्लें सोल पळय. आयदन बी काळें जालां, सोलू काळें जालां. हांव खावचें ना. मम्मी खातली. नाका म्हाका नाका. म्हाका खावंकच दिसना. ताल्लें ताल्लें सोल आसलेलें ते मागीर खूब दीस दवरलें न्ही ते मागीर ते काळें आयदन बी सगळें काळें पडटा. पण टेस्ट सामको बेस्ट येता ताल्लें सोल. आनी हें पळयात बिमला. हय बिमला थोडे घालून न्ही सुंगटाचें हुमण करतलें. आनी फ्रिजीन न्ही हें आसलेलें चिकन सॉसेजीस. हें रितिकाक खूब आवडटा. काडून दवरलें हांवें. मागीर ताका बेश्टें हांव फ्राय करून दितलें. तो सांज जाली. दनपारान अशें कांय व्लॉग करूं ना हांवें जेवून बीन. वो आतां उठला. हे पळय सांग हाय म्हण. आयज हांगा न्हिदला. जाल्यार कितें खबर आहा हांव न्ही 3 to 4 तरी स्टडीज घेता न्ही. आयज ताका स्टडीज खबर नाका म्हणून हांगा न्हिदला. आनी आतां उठला. ताका दुखता तेजें. आनी आतां ती पळयतना ताका दुखना. आतां न्हिदलेलो तो. हांवें न्हिदुनी म्हटलें रातचें तुका बश्टें पडटलें. खूब दिला कित्याक आतां क्रिसमस हॉलिडे आहा न्ही ताका लागून खूब म्हणजे खूब दिला. आयज पळोवपा नाका डायरी इतलें दिला हांकां. प्रोजेक्ट दिला मागीर वर्कशीट आसा डिक्टेशन आसा. केन्ना करतलो म्हाका खबर ना. जाल्यार उठला म्हटलें बेगीन बेगीन खा मागीर स्टार्ट करया म्हटलें. ओके. सो मम्मी कितें दाखयता तुमकां आयज सामकें हेल्दी उकडे तांदळाचें. सो ते न्ही आतां ते मम्मी कितें दाखयतलें पळय तें आतां खावपाक. ब्रेकफास्टाक बीन करनाकात. नाल्यार कितें जातलें बरा पोट भरना तें भूक लागता रोखडेंच. सो सांजचें बीन केन्ना तुमी फ्री बी आसलें न्ही सांजचें तुमकां खावंक दिसलें खावं शकता. सामकें हेल्दी. ओके. चला मम्मी रावला हांगासर. ओके. दाखयता तुमकां. सो हें आसा उकडे तांदूळ जे आमी पेज करता पळय ते. जाल्यार मम्मीन कितें केलां खबर आहा हें न्ही बरें वॉश केलां. वॉश करून ताका वतान सुकयलां. ओके. आमकां मातशें गॅलरीन वत मेळटा तें सुकयलां. सो हें आतां कितलें गे तें सुकोवन न्ही मम्मीन दवरला. जायतलें घेवपाचें. सो मम्मीन न्ही हो पेलो घेतला पुरो आमकां. ओके. सो हें आतां आमकां न्ही फ्राय करूंक जाय. आनी ते बी लो फ्लेमीन एक 5 मिनटां एक 5-10 मिनटांनी हेका फ्राय करूंक जाय. मागीर न्ही हें न्ही क्रिस्पी जातलें आनी खावंक न्ही बरें लागतलें कळ्ळें न्ही. सो ताका फ्राय करया आतां. सो बरें एका न्ही लो फ्लेमीन न्ही इल्लें इल्लें करून ताका फ्राय करात आं.
सगळे घालून वांगडाच फ्राय करनाकात ना ते बरें फ्राय जावचें ना. सो पयलीं इतलें फ्राय करून घेता, एक 10 मिनटां पुरो लो फ्लेमीन ताका फ्राय करून घेयात, ते मागीर क्रिस्पी जातलें. सो हांगासर पळयात मम्मींनी भाजून घेतला आनी मागीर अशें दिसतलें पळयात, मातशें गरम आहे. ओके, आनी अशेंच खावंक न्ही खूब लागता. ओके, आनी तुमकां जाय जाल्यार न्ही वतान ताका बरें सुकोवन न्ही अशें सगळें न्ही फ्राय करून न्ही एक डब्यान घालून तुमी करून दवरूं शकता. मम्मींनी बाकीचे आसलेले पळय सगळें फ्राय केला, फ्राय करून न्ही डब्यान घालून दवरपाचें, मागीर केन्ना जाय तेन्ना काडून करपाचें. सो हें न्ही सद्या खूब गरम आहा, मातशें थंड जावंक जाय. हें आतां आमकां फायन पावडर करून घेवंक जाय. ओके, पयलीं मातशें थंड जावं न्ही. सो हांगासर पळयात पावडर करून जाल्लें आसा. सो हांगासर आमकां लागतलें चिली, एक कांदो चॉप करून घेतला आनी एक व्हडलो चमचो घेतला सोय घेतला. सो आमकां लागतलें हांगा साखर आनी मीठ. सो गरम उदीक तो दाखयत तुमकां. चल आतां एक बावलान ट्रान्सफर करता. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो साखर. सो आतां न्ही आमकां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी उदक न्ही गरम घेवंक जाय. हें पळय उदक गरम आसा हें घाल. सो हो एक ग्लास उदक घेतला. उदकांनी बरें काडून घेवंक जाय. सो हो एक पेलो घातलेलो आसा फूल. सो एक पेलो आमी घातला. आतां हो एक धाकटो थोडेशें घेतला उदक. सो हे हातीन न्ही मातशें बरें ताका मिक्स करून घेया. मातशें गरम आसा त्या. सो सद्या न्ही फक्त एकूच पेलो आमी उदक घातला, गरम उदक. सो आनीक थोडें घालता, म्हणजे हो फूल ग्लास घालूंक ना, जस्ट इतलेंच हाफ घातला. सो हें जालें म्हणटा मम्मी. सो एक फूल ग्लास आनी इतलें हाफ. ओके, जाल्लें आसा. आतां ते सोय, कांदे आनी चिली घालपाचें घाल. सो बरें हें मिक्स करून घेयात. तो सगळें जेन्ना मिक्स करता पळय कांदे सोय बीन घालून सगळें मिक्स करून जालें की न्ही तें खावून पळयात. इफ तुमकां मीठ कमी दिसलें मीठ घालात आनी शुगर मातशें, कितें खाताना न्ही मातशें गोड लागूंक जाय, स्वीट लागूंक जाय मातशें. जाय जाल्यार आनीक शुगर घालात. सो जाल्लेलें आसा. हांव बसलां हांगा खावपाक. सो हें पळयात जाल्लें आसा. खावून सांगता तुमकां. खूब तेंपांनी केलां आमगे, करूंकूच ना. खावून सांगता तुमकां. इवनींग टायम तुमी अशें करात आं. सकाळचें ब्रेकफास्टाक करनाकात. तें न्ही भूक लागता रोखडेंच. पोट भरना हितून मातशें लायट न्ही तें. मम्मी जे उपीट करता खंय नेक्स्ट टायम तुमकां शेअर करता उपीट. सो आतां आसा न्ही भाजून दवरला सगळें मम्मीन. पीठ करून दवरला. तुमी जाय जाल्यार न्ही म्हणजे वतान सुकोवन ताका बरें भाजोन पावडर करून तुमी दवरूं शकता एअर टायट कंटेनरान. केन्ना जाय अशें काडून तुमी हें करूं शकता आनी खूब बरें लागता हें. बरें लागता. म्हणजे साखरचे तो पिसीस मेळटा, म्हणजे शुगर मेळटा मदीं मदीं. ट्राय करा तुमी. खूब बरें लागता, खूब बरें लागता. इवनींग टायम बी केन्ना अशें टी वांगडा बीन खावपाचें. आयज च्या पिवंक ना हांव. आतां चिंतलां की च्या पिवप तो सांजचें. आनी आयज डॉक्टरान म्हाका च्या दिल्लें न्ही सकाळचें मिल्क पिवंक जाय म्हणून. पण सकाळचें हांव मिल्क पिवचें ना. म्हाका जायना सकाळचें पिवपाक मिल्क. हांव रातचें न्हिदताना पितलें केसर घालून नाजाल्यार. कित्याक म्हाका न्ही सकाळ च्या जाय. सांजचें आयज पिवंक ना हांव, कित्याक आयज म्हाका अशें जाय अशें दिसोंक ना. इफ म्हाका जाय कशें दिसलें न्ही हांव च्या पितलें. पण आतां हांव तो खातलो 7 दनपारचें बी म्हणजे सांजचें च्या पिवचें ना. पण दूद हांव रातचेंच पितलें. सकाळचें म्हाका जावचें ना पिवपाक. म्हाका आतां संवय, म्हाका च्या जाय इल्लेच म्हाका च्या जायच. ओके, सो हें खावन घेता. ट्राय करात आनी मागीर हांव व्लॉग एंड करता. ओके चला. तो चला हांव व्लॉग एंड घेवपा येयला. टायम जालो 10:30. स्टडीज घेतले, जेयले आनी व्लॉग एंड करपा येयले. यादूच ना म्हाका. आतां बॉब मारता पळय बापू आनी चेडे. बापायक थंडी जाला अजून न्हिदला. न्हीद कपडटा हेका तो पळय चेड्या वांगडा खेळटा. जे याद रात ना व्लॉग एंड करपा. हेजे स्टडीज आनी उरला न्हू म्हणटा फाल्यां घेवया. सोंपना. तोय चड वेळ बसना, उलटा ताका लागून. दनपारां कर म्हणटा दनपारां करना. रातचें बस म्हणटा रातचें ते 4 वेळा हागोंक वयता. थंयच अर्दो टायम वेस्ट. कितें सांगपाचें ते सांग. आनी क्रिसमस हॉलिडे म्हणटा आनी बुका हात लावचोच ना तो. आनी चल कितें जाता पळोवया. ओके, सो नांव घेता थोडेशें. आयशा आर्या, सोनिता बरेटो, सियाना फर्नांडीस, दीपा नाईक, आर्कांजा कोस्टा अशें नांव आसा. अबिदा सलामी, दीपिका अलवारी, दीपिका मित्री फर्नांडीस मेरी, प्रिया गावस, अंकिता रायकर, लुइजा डायस, नीता वेगस आनी पूजा नाईक. आनीक 2 आसा जे आमी डॉक्टरा कडेन गेल्ले न्ही. काल शिव गेल्लो डॉक्टरा कडेन, डॉक्टर प्रभू कडेन परवरी.
असं 2 ते हे असतात रिसेप्शनिस्ट, ते आमचे व्हिडिओ पळयता खंय. ते नाव आसा उज्वाला आनी प्राची. ओके, सो हे नाव आसा. आणि संडे न्ही 22 संडे सालिगांव मेड इन सालिगांव क्रिसमस मार्केट आसा. ओके, मेड इन सालिगांव क्रिसमस मार्केट आसा. डिसेंबर 22 4 PM to 8 PM कार्ड घालता हांव. ओके, हांव पळया, हांव गेले कित्याक शिव आसले आनी हांव वयतलेंच. ते दिसा ताका इव्हेंट आहा खंय, पण गेले हांव. पण तुमी जाय जाल्यार तुमी वचूं शकता. संडे सालिगांव इन्स्टिट्यूट. ओके, सो बरें आसता तेंचे, म्हणजे आतां क्रिसमस न्ही, तेंची क्रिसमस थीम आसा दिस टायम. सो वचा, तुमकां इफ तुमकां वचूंक खंय दिसता आनी वचा, तुमी एन्जॉय करतले खूब. ओके, सो आनी कांय न्ही, इतलेंच. सो फाल्यां म्हाका क्रिसमसाचे ते नाचण्यो बीन घालूंक जाय, माती घालून, फाल्यां करतले हांव. ओके, तो चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर, बाय. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय. सो आयज न्ही एक वेडिंग एनिवर्सरी आसा, ताका विश करता. सो नाव आसा संजय एंड सोनिया फ्रॉम गॉड चाइल्ड, नेवन मस्करनाथ. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. सदांच बरें करून रावात. ओके, हेच देवा कडेन मागता. ओके, तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी संजय एंड सोनिया. यो रे, Happy anniversary to both of you. आणि गॉड ब्लेस God bless you बोथ. both. चला बाय. Bye.